फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स. सभापती महोदय, कारखान्यांनी बायला कामगारां आड नोकऱ्यांची संधी संदर्भात जावपी भेदभाव थांबोवपा खातीर कारखाने 1948च्या संबंधित तरतुदीन दुरुस्ती हाडपाची प्रक्रिया म्हज्या सरकारान सुरू केल्या. ह्या दुरुस्तीक लागून बायलांची सुरक्षा आनी सुरक्षितता सांबाळपी परिस्थिती प्रमाणे कारखान्यांनी बायलांक सांजे 7 ते सकाळी 6 मेरेन काम करूंकूय मेळटलें. सभापती महोदय, हांव कारखान्यांक रास्त दरान इंडस्ट्रियल हायजीन आनी हेल्थ रिलेटेड सर्विसीस पुरवण करूंक इंडस्ट्रियल हायजीन लॅबॉरेटरी आनी इंडस्ट्रियल हेल्थ लॅबॉरेटरी अपग्रेड करपाचो प्रस्ताव मांडटा. सभापती महोदय, कारखान्यांतल्यान कामगारां मदीं सुरक्षा आनी भलायकी जागृताय घडोवन हाडपाचो निरंतर प्रयत्न म्हणून चड प्रशिक्षण कार्यावळी घेवपाचो प्रस्ताव आसा आनी उद्योगीक सुरक्षा आनी भलायकी संदर्भातल्या वेगवेगळ्या विशयाचेर कमीत कमी 3000 कामगारांक प्रशिक्षण दिवपाचो विचार आसा. ह्या सगळ्या उद्देशा खातीर फॅक्टरीज आनी बॉयलर्स हाका 14.75 कोटीची तरतूद केल्या.